नमस्कार. आम्ही पावलेल्या आसा सध्या आल्डोना नाशनोला ह्या गावान. थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता. आम्ही आसा सध्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गोंयचे चेडू सिद्धी नायक हो प्रकरण आख्ख्या गोंयभर गाजलेलो आसा. ह्या गोष्टी कमीत कमी 3 वर्सां जावन गेली आसता. प्रश्नच उरलेलो आसा की सिद्धी नायक प्रकरण, सिद्धी नायकाचे केसी फाटल्यान कितें जालें. अजून एक प्रश्न चिन्ह पडलेलो आसा. अशें दिसण्याक येता आमकां की एका इतिहासान हो प्रश्नच उरतलो काय कितें. बऱ्याचशा अशा गोष्टी वयर सरलेल्यो की सिद्धीच्या नायकाचे वांगडा कितें जालें, ते बिचार कशे पावले, कोण आसलो वांगडा, कोणा वांगडा ते गेले, हे सगळे प्रश्न अजून थंय जाता. सगळ्यात व्हडलो प्रश्न म्हणजे त्याच्या कपड्या बद्दल. त्याचे कपडे कशे ना जाले. सगळ्या हेचेर आमी परत एकदा उजवाड घालपाक सिद्धी नायकाच्या घरा येयलेले आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया हेच्या फाटल्यान की ह्या केसी फाटल्यान कितें जालें. अशी सध्या माहिती मेळिल्ली आसा की जेन्ना ही केस चालू आसली तेन्ना खंय तरी सुराग मेळोंक ना आनी ती केस खंय तरी बंद पडली आनी तेच्या फाटल्यान सध्या कांयच ना. सध्या ही केस जी आसा टोटल बंद केल्ली आसा आनी ही बंदूच आसा काय उरतली काय कितें, परत ही केस चालू जातली. हे सगळ्या हेचेर आमी उजवाड घालपाक परत एकदा सिद्धी नायकाच्या घरा पावलेलो आसा. थेट माझ्या फाटल्यान एक आमची जी NGO आसा तारा केरकर तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ह्या केसीचे कितें जालें आनी ह्या केसी बद्दल इन फ्युचर कितें जातलें पळय ते. अशीच अपडेट तुमकां आमी आमच्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी हांव साईप्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. मॅडम, आयज तुम्ही परत एकदा सिद्धी नायक हे गोंयचे चेडू हेच्या घरा आमी पावलेले आसा. आमी कमीत कमी ह्या गोष्टीक 3 वर्सां जावन गेल्ली आसा आनी 2.5 वर्सां जाली. आणि सिद्धी नायक प्रकरण हो एक प्रश्नच उरलेलो आसा खंय तरी की अजून त्याचेर सुटाव जावंक ना की कितें जालें हेचे. आमी अश्यो बऱ्याचशा गोंयान केसी पळयलेल्यो आसा, त्यो खंय तरी सुटाव जावंकूय ना आनी एक कित्याक अशें जाता सुटाव जायना. आनी मेन मुद्दो घेत जाल्यार सिद्धी नायकाचे बद्दल त्याचे जे आंगा वयले तेजे कपडे कशे ना जाले हेचेर तुम्ही परत एकदा जेन्ना घरा येयले कितें म्हणूंक सोदता. तुमकां खबर आसा स्टार्टिंग पासून हांव एक केशीक लागून आसलें. केन्नाय ती अजुनूय सुद्दां म्हाका फोन करतात, मॅडम कितें जालें म्हणून विचारतात. तुम्ही सांगले त्या प्रमाणे हो सिद्धी नायकाचो जर केस आहा पळय ते फक्त क्वेश्चन मार्क उरला. तेजे कपडे खंय, ते खंय पावले, कलांगूट कित्याक पावले, ताका कोणे मारले, ते खंय असले रातभर, ह्या हेजेरूच तो प्रश्न थंयच उरला. आम्ही जायते प्रश्न मांडले त्या वेळार, इतले प्रश्न मांडले पण कोणाकूच कितेंच मेळना जालें. स्टार्टिंग पासूनच त्या भुरग्याक धापून दवरपाचो जो प्रयत्न केलो, तेणे बोवाळ मारलो, तेंच्यांनी बोवाळ मारलो, हांवें बोवाळ मारले, जायते NGOनी बोवाळ मारलो, गोंयच्या लोकांनी क्वेश्चन केलो की कितें जालें सिद्धीक म्हणून. म्हाका तुमी सांगा, एक भुरगें उदकान पडटा, फाटल्याच दिसांनी तुमकां खबर आहा एकटो भुरगो बुडटा म्हणून दुसरो ताका वाचोवपाक गेलो, तोय बुडलो. तो इतल्या व्हांवते हेजेर व्हांवून गेल्लो पण तेजे आंगा वयले ते बूट पळय घातलेले ते सुद्दां कुशीक सरोंक ना. म्हाका त्या वेळार सिद्धीचो उगडास येलो, अरे वा, इतल्या नेटाच्या बरोबर उदक जर वयता आनी ताजो त्या दादल्याचो बूट सुद्दां जर पायांतल्या पांयान तस्सो उरता जाल्यार ह्या सिद्धीची पॅन्ट खंय गायब जाली. हो आमचो व्हडलो प्रश्न त्या वेळार सुद्दां आमी म्हटलेलो आनी आजूय म्हणटा आमी, खंय गायब जाले, खंय सोदूंक ना तुम्ही. इतली टायट पॅन्ट तुमकां खबर आसा, आमी पयलीं पासून सांगत आसा की चेडवां भरपूर टायट पॅन्ट घालता, ते घालतना पांय प्लास्टीक पोती बितू घालून तशें वता. इतले टायट कपडे जर वयता जाल्यार फायदो कित्याक. रातभर ते खंय पडले आनी खंय तेणे उडी मारली, जायते असे प्रश्न असले. तांकां आमच्या प्रश्नाक एकट्याकूय तांकां उत्तर दिवंक जालें ना. तेजो बापूय आज 2.5 वर्सां मागीर जायत येयले, तळमळटा, कितें जालें काय म्हाज्या भुरग्याक, कोणे पळयले काय ताका उडी मारतना, कोणा वांगडा आसलेले काय ते. हांव एक दिसता म्हाजे चेडू राती खंय आसलेले थंयसर जेवला का ना. ताका अक्षरशः तुमकां सांगता, जेन्ना ताका उखल्ला ते बापायन ताका बस स्टँडार सोडले आनी तेज्या उपरांत जेन्ना उखल्ला ताका गाडयेक तेंच्यांनी अर्ध्या रस्त्यार, कोण तरी असो मनीस आसा जो सिद्धीक बरो वळखता. ह्यो गो आमच्या वांगडा कारीन म्हणून ताका मागीर कारीन घातला आसतले आनी ते कारीन घातल्या पर्यंत ताका बेशूद केला. ते दुसरे दिसा 5 वाजेपर्यंत ते
ताका ड्रग्स हे ते दिवन ताका बेशुद्ध दवरून तेजे रेप केल्ले आसा. तेजे दोळे पळया तुम्ही कशे असलेले तेजे दोळे त्या वेळार तुम्ही पळया अक्षरशः ड्रग्स पिवन सोरो पिवन जे रितीन असता ते तशे उदकान पडून येता जाल्यार टप करून दोळे असे धापूंक जाय असले. तेजे दोळे धापलेले नसलेले, ते उदकान पडून मरोंक ना. बरें तांकां आमी ते सुद्दां सांगली ज्या रितीन ल्हारां वयर येता कचरो तेजे वांगडा वयता ते एरो येवपाक जाय आसलो, तोय सुद्दां ना. तुमी आमी इतले सांगलेले की डॉक्टरांक कोणाचो कॉल येयला तो काडा म्हणून. SP सांगतालो त्या वेळार आमकां तशें काडपाचो रायट ना. अरे इन्क्वायरी करता तुम्ही, एका चेडवाची इन्क्वायरी करता आनी जेचो आदले दिसा मिसींग जाता दुसरे दिसा मर्डर जाता, तुमकां रायट ना म्हणटा. तुमकां रायट तरी कितें आसा? एका फॅमिलीच्या भुरग्यांक काबार करपाचे तुमकां रायट आसा? हेतून हांव तुमकां अजूनय सांगता, हेतून व्हडले पॉलिटिक्सच्या मनशांचो हात आसा आनी ते धापून दवरपाक लागून ह्या लोकांक टार्गेट केल्लो आसा. त्या भुरग्याचो बळी घेतला ह्याच लोकांनी. हेंचोच कोण तरी चेडो आसूंक जाय, नाल्यार कोण तरी मिनिस्टर आसूंक जाय, तेंच्या फॅमिलीचो कोण तरी आसूंक जाय. ताका लागून ते सगळे पॉक करून दवरला. आतां दुसरी गजाल, मोबायल तुम्ही त्या वेळार तेजो घेतलो कित्याक आज पर्यंत तुमकां सांगना? क्रायमान जेन्ना केस गेली तेन्ना क्रायमान सांगले की आता क्रायमान पावले न्ही, कलंगूट पुलीस स्टेशनार क्रायमान गेले, थंय बोवाळ मारता म्हणून क्रायमान धाडली. क्रायमान धाडप सुद्दां एक फटींगपणा, दोळ्याक अशें चुनो लावपाची कामां, धापपा बेश्टे धाप अशें, म्हणजे आमकां फटोवपाची कामां केली. गोंयच्या लोकांक यांच्यांनी फटयली आनी हेका जबाबदार हो सरकार आसा. हेका जबाबदार हो सरकार आसा. हेणे फटोवपाचें काम केलें आनी फक्त क्रायमान तो DYSP आमचो पयलीं तो DYSP आसलो, मागीर तो SP जालो. कोण? राजू राव देसाय. एक नंबर बेवडा मनीस, कांयच उपयोगाचो ना. तेणे सादी एकदी सुद्दां यांच्या घराकडे येऊन चौकशी करूंक ना. ना ते कलंगूट पुलीस स्टेशनार वचो, ना त्या दर्या देगेक वचो, ना ते मोबायल तेणे चॅक करूं. आज 2.5 वर्ष जाले. तुवें मोबायल कित्याक दवरला? पोटाक बांदला, तोंडाक बांदला, खंय बांदला? का तुजी भुरगीं बाळा खेळटा तितून? कित्याक दवरला? कित्याक ना? कित्याक? आतां आमकां ऑनलायनीचेर कळोन येता की ते हे क्लोज म्हणून, केस क्लोज म्हणून, म्हणजे हांकां कोण आधार ना म्हणून समजला आनी तांकां हे करून दवरल्या. तरी अजून सांगता तो, फाटल्या दिसांनी सांगलेले म्हणजे 6-7 महिन्या पयलीं दुसऱ्या चेडवाचो मोबायल हाडून दी म्हणून. कित्याक? एका मोबायलाचेर तुमकां काय जायना आनी प्रत्येक फावटी तुज्या चेडवाचेर कोणाचो प्रेम आहा, तुज्या कोणाचो चेडवाचो प्रेम आहा हेच विचारता. अरे तुम्ही सांगूंक तरी कितें सोदता? तुम्ही सांगूंक कितें सोदता? आनी तुमी कांयच सांगले ना. तुम्ही भलतीच इन्क्वायरी केले आनी वयल्यान तांकां सांगता खंय ताराक तुमी कित्याक घेवन येता? कित्याक आमी जे प्रश्न विचारता त्या प्रश्नाचे तेंचे कडेन उत्तर ना. ताराक तुमी कित्याक घेवन येता? हांव गेले, शंकर पळजी गेलो आनी आनी जे तेंचे लोकूय थंय गेले, तांकां सुद्दां उत्तर उडवा उडवीचे. लोकांनी कितल्या लोकांनी सुद्दां तरी तेको दिलो, कोणाचे काय ना. कितें ना, इन्क्वायरी करून क्रायमान पळय व्हेला की फक्त लोकांक चुनो लावपाक, म्हणजे एक अशें स्वप्न कोणाक तरी पडना अशें स्वप्न पडले गेले अशें, आनी काय ना. हेंच्यांनी हांव हेंच्या वांगडा भोंवला. एक म्हयनो हे लोकांनी अन्न खावंक नासलेले, तळमळटाली ती भुरग्याक आपल्या पळोवपाक. तुमी पालयले त्या भुरग्याक, कितें करूंक सोदले तुमी? कितें बरें केलें तुमी? एक भुरग्याक पालोवन तुमी बरें कितें केलें? आनी डॉक्टराचो रिपोर्ट, ताका सेक्शुअली हे जावना म्हणून, वयल्यान तेजे कांयच ताका खरोच ना म्हणून. अरे तेज्या आंग दाग असलेले, पायांक तेज्या दाग असलेले अशे चिड्डयले भशेन, ते कितें? ते काय दाखयना तुमी, कांयच ना म्हणटा. अरे तूं कांयच चौकशीच करिना, फक्त तुवें कलाकुटची हाडली, क्रायमान घेतली आनी केस इज क्लोज. वा शाणे तुमी चड म्हणून तुमी एक अशा भुरग्याचो एक दिसता म्हाज्या चेडवाचो हेंच्यांनीच बळी घेतला म्हणून. चौकशी खंय करतात रे? कित्याक हेच क्रायमान मदीं आसा न्हू, ताका मारून उडोवपाक हेच आसा न्हू, म्हणून रितसर इन्क्वायरी जावंक ना. मदींच कारवाई बंद पडली, हेच्या फाटल्यान कितें कारण आसा? कोणाचो हात आहा हेजेर? हय, पॉलिटिक्स मनशाचो 100% पॉलिटिक्स मनशाचो हात आसा. आनी तेकाच लागून ताका स्टार्टींग सुद्दां ताका बॉडी घेताना ताका कोणें एक्सप्लेन करूंक ना, व्हरो नाका करूं नाका. तो आपले चेडवाक पळोवन आबूज जालो. भुरगे ते वाडलेले भुरगे 19 वर्साचे सडनली काल वयता आनी आज मरता. खंय तरी इन्क्वायरी जेन्ना चालू जाली तेन्ना बाय फर्स्ट बी सांगलें की बॉडी व्हरा आनी लासा. तेच म्हणणे
बॉडी व्हरा म्हणून फोर्सफुल केले ना, त्यांना बॉडी कलांगूडसून उखलताना म्हणजे सुरक डिस्ट्रॉय जावंक जाय खंय तरी सगळं. हय म्हणूनच केला न्ही सगळें. दिशा भूल गेली त्यांची. अक्षरशः आणि तो चेडवाक लागून इतलो, त्या चेडवाची ताका इतली अपुरबाय असली, त्या चेडवाक पळोवन तो अर्दो पिसो जालो, ताका नाका जाल्ली क्वेश्चनां केली, तो बाबडो आपले कितें म्हटलें, तेंच्यांनी तोच फायदो घेतलो, तेंच्यांनी तोच फायदो घेवन त्यांच्या सिद्धीक ना करून दवरला. मेन जबाबदार ताका कलंगूट पुलीस स्टेशन मेन प्रगती PSI मेन त्यांनी त्याचो फोटो बी सगळो हो भयानक त्याच्या कडेन फोटो आहा, तो त्याच्या कडेन फोटो कसो पावलो, तो क्रायमान त्यांनी कित्याक दिवंक ना तो फोटो दोळ्यांचो. हांवें सांगलें तेन्ना राती देसायचो तो फोटो हाडूंक लाय. दुसरी गजाल रापोसान ती केस बेश्टी 2-3 म्हयने दामून धरून मागीर अशें न्हू तशें न्हू करून तेणी हें केलें. बेश्टो तो भोगिना म्हणून सस्पेंड जाला. आनी मेन म्हटल्यार म्हापसा पुलीस स्टेशनाक सगळी खबर आहा. त्या म्हापसा पुलीस स्टेशन सुद्दां तांकां हें आहा, सामील आहा हे म्हाज्या चेडवा, तांकां सगळी खबर आहा. मुद्दम आता इतली जेन्ना इन्क्वायरी चालू एकूय तांकां खंयसून खंय गेले. स्वता जेन्ना ते त्या चेडवाक स्वता जेन्ना उखलून व्हरतले जाल्यार खंय कितें मेळटलें, लाखांनी सीसी कॅमेरा कित्याक मेळना. खंय कितें मेळटलें जाता कोणाक काय पत्तो लागना. हे पॉलिटिक्स आनी हे सगळे राजकारण भुरग्याच्या जिवनाशी खेळटा. खंय तरी अखेर ही फायल परत ओपन जावपाची कशी दिसता तुमकां? पळय, फायल परत ओपन जरी झाली, आता क्रायमान गेल्लेले असताना खरे ती त्या पद्धती प्रमाणे जाल्ली जाल्यार खंय तरी मेळटलें असलें कितें. आमचें म्हणणें असलेलें डॉक्टराचे मोबायलाचे हे काडा, तांकां कोणाचो कॉल येयला, तेणें तुका कित्याक कॉल केलो, ओ कोण, कितें, का कळटलें असलें न्ही. टेक्नॉलॉजी इतली वाडलेली असताना तुम्ही जसे म्हटले की मोबाईल अजूनही दवरलेलो आसा, 2.5 वर्सां जाली जसो दवरलो, कित्याक दवरलो अशें दिसता की इन्क्वायरी करतले इन फ्युचर हेचेर. काय करपाचें ना आनी हांकां खबर नासतना कोर्ट हे केस इज क्लोज म्हणून ऑनलायनचीन दाखयता. आमी गेल्ले एकदां तशें आमकां कळटकूच पेपरार बी येयलें म्हणून आमी म्हणूकूच ना म्हण पावलो, राजू रावत म्हण पावलो, आमी तशें म्हणूकूच ना. प्रेसाक कोणें सांगलें का म्हणटालो तो, प्रेसाक कोणें सांगलें, आमी म्हणूकूच ना. जाल्यार खंय रे तुजें आतां तें, आतां तुजें खंय कित्याक तर तुवें केसीचे ते ऑनलायनीचे दाखयले केस इज क्लोज म्हणून. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ती केस अजून क्लोज जावंक ना. केस क्लोज जाली आणि ताकाच लागून त्यांच्यानी ते ऑनलायनीचेर केसींचे मेळटा पळय जेन्ना तुम्ही जाब विचारले तेन्ना तेणी कितें सांगलें? आता तो मेळटा खंय तर, तो आसता खंय तर थंय, तो आसत ना. हांकां तो सरळ सांगता, ही गेल्यार जाल्यार हांकां सांगता, तारा कित्याक हाडटा काय म्हणटा. कित्याक हांव स्टार्टींग पासून ती केस तेंची हांवें पळयल्या. हांव म्हणूंक सोदता की आख्ख्या गोंयांत ही घातलेली केस हा कशी नाल्यार कशी तरी आमकां कितें नाल्यार कितें करून आमच्या सारकेल्याक रडोंक फावना तेणी आमकां. BJP सरकार कसो कितें रावतात मरे कशें कित्याक धरतलेच काय म्हणटा हांव. आमी आयज कित्याक आमी विचारिना करिना म्हणून तशें. ह्या सरकाराच्या हेतून चेडवांचेर दिसान दीस क्रायम वाडत आसा आणि सरकार तेजेर अजिबात लक्ष ना. सरकार आसा, जो पैसो आसा सरकाराकडे आमच्या कश्टाचो तो कसो मोडचो हेजेरूच सरकार आसा. खंय स्कॅम करचे ह्या हेजेर आसा. बेटी बचाओ बेटी पढाओ उपयोग आहा ना. बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है. व्हडले भाशणां हे लोक सांगतात चेडवांक अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय. खंय आसा कांयच उपयोग ना. आमची बेटी वाचलीच ना हांगासर, आमची बेटीच वाचली ना हांगासर. ही गोंयची चेडूं जर वाचले ना फायदो कितें. हे सरकार न्हू झिरो लेवलाचेर आसा म्हज्या कोतान. क्रायमा कडेन झिरो लेवल. कित्याक हेंचेच लोक, हेंचेच भुरगे, हेंचेच सगळे लोक क्रायम करतात आनी ताका लागून लोक सगळे दाबतात. पुलीस तेंच्या इशाऱ्याचेर नासतात न्हू, पुलीस तेंच्याच इशाऱ्याचेर नासता. ना जाल्यार अशें जाता. क्रायम हा त्यांचो, पूण आमच्या भुरग्या खातीर त्यांचो फाटी हा क्रायम. बाकीच्या एका सगळ्यात फुडें हा क्रायम. काय ना खंयच्याच एका क्रायम ना म्हज्या कोतान. खंयच्याच एका क्रायम ना, खंयच्याच एका क्रायम ना. सगळे क्रायम आसा तो सामको हाय लेवलाचेर आसा आनी हांगा लोकांक तेजो न्याय मेळना. ताका न्याय मेळना. आमी कितल्यो तरी अशी बायलो आसा जी आपल्याचेर अत्याचार
काय ना तेका तूच सुबेस मुगे तूच हे मुगे असले करून जाता कितले म्हणून पळोवपाचे तूं म्हाका सांग आता सिद्धीचे कशे काडटात खबर आहा ते कोणा वांगडा गेल्ले आसतले ते पिले आसतले मागीर उडी मारली आसतली अरे जो पॉक करपाचे हे सगळे आजपर्यंत तुम्ही कपडे सोदलेत ना मरे कपडे गेले खंय प्रगती PSI सांगले खंय आहा कपडे कपडे? कितें हाडून म्हणून खंय आहा तुजे कपडे कपडे खंय गेले कपड्याचो पत्तो ना हा एखाद्या वेळार बरे ती भितुरले अंडरवेअर पळय आसा ती उरली ती कित्याक वावली ना तर ती कित्याक वावली ना इतले टायट कपडे वावले जाल्यार ती कित्याक वावली ना ती अशी वयर सकयलूय जाल्ली ना नाल्ला गे. ती बरोबर सारखी जशी घालूंक जाय पळय त्या पद्दतीन घातलेली आसलेली ते पळया न्हू हांवें तांकां ते विचारले हे केस अशे जेन्ना बांदता टायट पॅन्ट वयता जाल्यार हे केसाचे क्लिप सुटना वा ग्रेट तुमची इन्क्वायरी ग्रेट इतली टायट पॅन्ट तुमची वयता आनी हे केसांक बांदलेले अशे क्लिप ते तशे उरता बंद केला म्हटले न्ही पळोवंक जाय हांव डीजी कडेन उलयतलें तांकां घेवन एक दीस वयता आनी डीजी कडेन उलयता सर ताका आमी आतां कितें करूंक जाता कित्याक हो डीजी जो मनीस आहा इज व्हेरी गूड ऑफिसर आनी आयकोन घेतलो अशी अपेक्षा करता आनी काय